दानियेलाच्या पुस्तकांतले वाचप. बेलशज्जर रायानं आपल्या सरदारामधल्या 1000 जणांक एक व्हडले जेवण दिले आणि ह्या 1000 जणां सांगाता तो दाकासोरो पियेलो. दाकासोऱ्याच्या आमालार असताना बेलशज्जरानं आपणे आपल्या सरदाराने आपल्या पत्नीने आणि उपपत्नीने पिवचे खातीर आपल्या बापायने बुकटनेझरान जेरुसलेमाच्या मंदिरांतली लुटून हाडलेली भांगाराची आणि रुपयाची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुसलेमाच्या मंदिराच्या पवित्र स्थानांतली लुटून हाडलेली भांगाराची आणि रुपयाची आयदनां भितर हाडतस राय, ताचे सरदार, ताच्यो पत्नी आणि उपपत्नी तांतलो दाकासोरो पियोंक लागली. ती दाकासोरो पियेली आणि आपल्या भांगाराच्या, रुपयाच्या, पितूळच्या, लोंकडाच्या, रुकाडाच्या आणि फातराच्या देवाक वाकाणूक लागली. अवचित एका मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडली आणि दिव्या खांब्या मुखार असलेले रावलेराचे वणटीच्या गाऱ्याच्या सुन्यांचेर बरोवंक लागली. रायान बरयतलो तो हात पळयलो. रायाचे तोंड धवे जाले. ताची चिन्हां ताका भिरांतीन बरोवंक लागले. ताच्या पेंगटाचे सांदे सडील जाले आणि ताची दोंपरां कडकडूंक लागली. दानियेलाक राया मुखार हाडलो. रायान दानियेलाक विचारले, रायान म्हज्या बापायन जुदांतावन हाडलेल्या जुदाच्या निर्वासिता मदलो एकलो दानियेल नांवाचो मनीस तूंच मू? पवित्र देवांचो आत्मो तुजे थंय आसा आणि बुदवंतकाय, गिन्यान आणि असामान्य जाणवाय तुजे थंय पळोवंक मेळिल्ली म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान अर्थ सांगूंक आणि समस्याक परिहार दिवंक जाता म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान हे बरोवप, वाचूंक आणि ताचो अर्थ सांगूंक जायत जाल्यार हांव तुका जांभळी वस्त्रां न्हेसयतलो. तुज्या गळ्याक एक भांगाराची सरपळी घालतलो आणि राज्यांत तुका 3रे स्थान दितलो. दानियेलान राया मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आणि तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. तरी हांव रायाक बरोवप वाचतलो आणि ताका ताचो अर्थ सांगतलो. सर्गींच्या धन्या विरोध तुवें तुकाच वर्थो केलोय. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार हाडलीं आणि त्या आयदनांनी तूं, तुजे सरदार, तुज्यो पत्नी आणि उपपत्नी दाकासोरो पियेल्यात. पळोवंक आणि आयकूंक सकानातलेल्या आणि गिन्यान नातलेल्या रुपयाच्या आणि भांगाराच्या, पितूळच्या आणि लोंकडाच्या, रुकाडाच्या आणि फातराच्या देवांची तुवें स्तुती केली. पूण ज्या देवाच्या हातांत तुजो प्राण आसा आणि ज्या देवाचे अधीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. देखून ताणें हो हात धाडला आणि ह्या हातान ही उतरां बरयल्यांत. बरयलेले आसा ते हे मेने मेने, ठेकेल आणि परसेन. ह्या उतरांचो अर्थ असो. मेने म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आणि ते शेवटाक पावयला. ठेकेल म्हणजे तुका थाकडेंत घालून झोकला आणि तुज्या वजनांत उणाव आसा. पेरेस म्हणजे तुझे राज दोशी करून मेदियांक आणि पारसियांक दिला. देवाचे उतार हे. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आणि दगदितले. तुमची झडती करचे खातीर तुमकां सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्या हुजीर हाडतले आणि बंदीखणांनी घालतले. तुमी म्हजे फाटलावदार देखून तुमकां राया आणि अधिपती हुजीर ओडून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमच्या मोतींत निर्धार करा. हांवच तुमकां असली वाचा सक्त आणि जाणवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमचीच आवय बापूय, भाव भयणी आणि सैरी दैरी तुमकां पराधीन करतली आणि तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवीशी मारयतली. तुमी म्हजे फाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेषितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नास जावचो ना. तुमचे दीग सोंसणेकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उतार हे.